नमस्कार. एस.टी. रिझर्वेशन हो एक गुंतागुंतीचो एक घुसपटीचो एक विशय जावन पडला. आमी सगळ्यांक पयलीं म्हणटाले एस.टी. रिझर्वेशन दिवपाक जाय, गोंयच्या आदिवासीक प्रतिनिधित्व मेळपाक जाय, विधानसभेन तांचो आवाज चड येवपाक जाय. पूण जेन्ना प्रत्यक्ष एस.टी. कम्युनिटीक रिझर्वेशन दिवपाचो प्रश्न आयलो तेन्ना खुबशे कम्युनिटीक, खुबशे लिडरांक तें उस्तोरे गेलें आनी ते वेगळे वेगळे लोकांक फुडें हाडून वेगळे वेगळे माध्यमांतल्यान विरोध करपाक लागल्यात आनी वेगळे वेगळे प्रश्न ते काडटात. ते प्रश्न कितें आसात, हो विरोध कित्या खातीर जाता, त्याचे खातीर जनजागृती कित्याक जायना, ह्याच विशयाचेर आज आमी चर्चा करतात. दोन मानेस्त आमचे कडेन आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे कडेन आसात एस.टी. कम्युनिटीचे एक खडेगाठ फुडारी गोविंद शिरोडकार. नमस्कार. जो सतत रस्त्यार आसा फाटलीं कितलींशीं वर्सां. हालीं तर चिंबला तळ्याक वाचोवपा खातीर, जाका लागून एस.टी. कम्युनिटी धोक्यान येताली, तो 45 दीस रस्त्यार बसलो. तो एस.टी. रिझर्वेशना खातीर 10 वर्सां जाले रस्त्यार आसा. आनी आमचे भितर आसा गोमंतकाचे ब्युरो चीफ अवीत बगडी. नमस्कार. सगळ्यान पयलीं अवीत बगडी, हांव तुजे कडेन येता. सगळ्यांनी मागलें एस.टी. कम्युनिटी जावपाक. आमी स्वागत करतात एस.टी. रिझर्वेशनाचें. अशे तरेन सामके बोंबलेच्या देठा बसून बॉम्ब मारताले. ते अचानक सर तांकां उस्तोरे कशें गेलें एस.टी. जेन्ना रिझर्वेशन 4 मतदारसंघ जावपाक लागले तेन्ना. कितें आसता, खंयची गजाल जेन्ना जाता पॉलिटिकली जावं सोशली तेचे कडेन पळयतना ताचो टायमींग जो आसता तो टायमींग म्हत्वाचो आसता. हेच समजा रिझर्वेशन 5 वर्सां फाटीं जाल्ले, 4 वर्सां फाटीं जाल्ले जाल्यार घडये आतां जें कितें सुरू आसा तें आसचें नासलें. तातूंत कितें जालें की तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आमच्या देशान जात निहाय जनगणना म्हणजे कास्ट बेस्ड सेन्सस जो आहा तो सेंट्रल गव्हर्मेंटान अनावन्स केलो, जो फुडल्या वर्सा जावपाचो आसा. भारत देश मुक्त जावच्या पयलीं ब्रिटीश आसतना एक कास्ट सेन्सस जाल्लो, तेच्या उपरांत आतां फुडल्या वर्सा जाता. म्हणजे भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत फर्स्ट टायम कास्ट जेची आहा ताची नोंद करपाची काम जातलें. तेका लागून कांय जाणांचे आतां अशें म्हणणें फुडें आयलां, कांय सामाजीक नेते उलयतात, समाजाचे नेते उलोवपाक लागले की फुडल्या वर्सा जर खंयच्या जातीचो खंयचो मनीस कितलो आसा हाची जर वळेरी जर तयार जातली, हाची जर जनगणना जातली जाल्यार आतां तुमी एस.टी. रिझर्वेशन दिवपाची घाई कित्याक करतात, असो एक प्रश्न आयलो. हो टायमिंगेचो भाग आसा. म्हणजे फुडल्या वर्सा जर ते घडये जर अनावन्स जर जावंक ना. गोंयान अवीत ऑलरेडी 2006 आनी 2007 वर्सा जात निहाय सर्वे जाल्लो. गोंय हें देशांतलें पयलें राज्य आशिल्लें. कोर्टान सांगिल्लें म्हणून गोवा गव्हर्मेंटान तें केल्लें. पूण ताजे नंतर गोंयान भितर स्थानीक स्वराज्य संस्थां भितर रिझर्वेशन लागू जालें. जिल्हा पंचायतीन 10% आसा. सगळे आसा, सगळे विधानसभेन कित्याक ना. पण ते सो हाजी प्रशासकीय चूक जाली आनी आतां जाता तेन्ना लोक विरोध कित्याक करता, हो म्हजो तुका डायरेक्ट क्वेश्चन. नाही नाही, लोक विरोध कित्याक करता खातीर तर फुडल्या वर्सा जर सेन्सस जाता जाल्यार आतां कितें घाई करता असं लोकांक दिसता. ऑलरेडी बॅकलॉग आसा. बरोबर आसा. 2010 26 वर्साचो बॅकलॉग आसा. म्हणजे एस.टी. कम्युनिटी जेन्ना डिक्लेअर जाली तेन्नाच तांकां तेंचो अधिकार दिवपाक लागलो. गोविंद, तूं हें आयकलें हें मत. आतां म्हाका तुका सांगपाक जाय तशें, तुमकां एक तर आसा बॅकलॉग. दुसरें, 25 वर्सां नंतर गोंयची परिस्थिती पालटल्या राजकारणाच्या खापरूटपणाक लागून. गोंयची अर्थवेवस्था जाण इतली वायट करून उडयली की भायल्या लोकांचे लोंढे ल्हारां गोंयान येतात. जी 25 वर्सां पयलीं गोंयची लोकसंख्या 12 लाख 13 लाख आशिल्ली, आज ती 17 लाख जाल्या. सगळ्यो कम्युनिटी गोंयच्यो ज्यो मूळ कम्युनिटी आहात, आदिवासी आहात, तांची लोकसंख्या कमी जायत आसा कारण भायल्यान कांय आदिवासी येना. बरोबर. अशे वेळार तुमचें रिझर्वेशन आनी कमी जातलें. सो हें कितें, हाजेर तुजें आकलन कितें आसा? कितें आयज संपूर्ण गोंयकारांक हांव एक सांगूंक सोदतां की आतां एस.टीक रिझर्वेशन मेळटा म्हणून जी कॉन्ट्रोवर्सी सुरू जाला, म्हाका दिसता की इतको तेंप हे जे लोक जे आसा अथवा जे स्वताक आतां एग्रीव्ड म्हणून कळ्ळें न्ही, हें करता, समजता हेचो हें आसा तो म्हाका मार बसतलो म्हणून, ते लोक विचार करिना बाबा ही जी कम्युनिटी आसा, गावडा समाज जो आसा, गावडा कुणबी वेळी, हे हांगासरले मूळ जे हांगा आसा, मूळ निवासी आदिवासी. आतां जालें कशें सांग पळय की हांगासर ह्या आदिवासींक जी मान्यता केन्ना मेळ्ळी,
हे म्हणून कितें फक्त संघर्ष करून आयज पर्यंत एसटी समाजाक संघर्ष केल्या शिवाय खंयचीच जी हें आसा गोश्ट आसा ती प्राप्त जावंक ना. सो आमी जेन्ना सगळे कम्युनिटी आमच्या मदीं सुद्दां कितें आशिल्लें सांगपा कम्युनिटी वायज संघटना आशिल्ल्यो आनी त्या वेळार जेन्ना एसटी जाली तेन्ना आमच्यो विंगड विंगड अश्यो 8 संघटना आसल्यो त्यो आपापल्या परीन काम करताल्यो. पूण जेन्ना आमकां महत्व कळ्ळें युनिटीचें जो पर्यंत युनिटी जायना तो पर्यंत आमी हें करूंक शकना म्हणून तेन्ना 2003 आमकां एसटीचो दर्जो मेळ्ळो. बरोबर काय न्ही. आतां एसटीचो दर्जो मेळ्ळ्या बरोबर आमकां जें कितें कॉन्स्टिट्युशनल जे आमचे कितें रायट्स आसा पळय कळ्ळें न्ही ते तितून नमूद आसा न्ही. आनी तुमी वेन यू आर लेजिस्लेटर बरोबर काय न्ही तुमच्या मदीं भरपूर जाण आयज जे आपलें ज्ञान पाजळटा कळ्ळें न्ही एसटीचें अशें आसपाक जाय तशें आसपाक जाय तेन्ना जेन्ना हो इशू सुरू जालो बाबा आमकां तें मेळपाचें आसा म्हणून तेन्नाच तुमी विरोध करपाक जाय आशिल्लो न्ही. विरोध करपाक जाय आशिल्लो बाबा हेंकां जर हें जर दिलें जर जायत जाल्यार आमचेर अन्याय जातलो आमच्या मनशांचेर जर हें जातलें आमकां जाय ते मनीस निवडून हाडूंक शकचे ना. आयज तुमी जी बोब मारता कित्या खातीर एकूच क्लियर करता तुमकां आतां 2003 हें जाल्या बरोबर सरकार कांयच करिना जालें म्हणून 2004 आमी उटा फॉर्म केली युनायटेड ट्रायबल ह्यो सगळ्यो संघटना आसा ते एकठांय आयल्यो. बरोबर कांयच जायना. 2007 पर्यंत आमी एक व्हडली हांगासर आझाद मैदानाचेर आमचो भाऊ जो आसा मडकेकर तेज्या हेजेर आमी कितें व्हडली एक सभा घेतली. दिल्लीक गेले सगळें जालें आनी मागीर कितें जालें 2011 उठाचें एक व्हडलें आंदोलन जालें. उठाचें आंदोलन जाल्या बरोबर तातूंत 2 जाण आमचे भुरगे गेले कळ्ळें न्ही तेंची हत्या केली गेली. हां आनी तो पर्यंत जें सरकार येयलें कोणाचें आतां BJPचें तें आयज पर्यंत आसा तें कोणा खातीर आसा. आमकां दिसलेलें की काँग्रेसीन आमचेर अन्याय केलो BJP आमचेर हें करतलें म्हणून विश्वास दवरून आमी कितें केलो सांग पळय तांकां हें करीत रावले वोट करीत रावले. पूण मागीर 12 मागण्या पैकी ही एक मागणी कसली आतां राजकीय आरक्षणाची पूर्ण केली ना करूंक ना म्हणून आमी 18 जून 2022 आमी मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन नांवाची संघटना स्थापन केली आनी हो जो हें आसा हेचो रिजर्वेशनाचो हो आमी लढो जो आसा चालू केलो. आनी हांगासर तुमच्या माध्यमांतसून तुमी अनेक आमकां हांगासर आमच्यो हें जाल्ल्यो आसा डिबेट जाल्ल्यो आसा तितून लोकांक हो विशय आमी नदरेक हाडलो आनी जालें अशें प्रेशर हाडून पूल हाडयलो सगळें केलें आनी तेन्ना केन्ना ह्या सरकाराक जाग येयली आनी मागीर तें डेलिगेशन केलें. आता तुम्ही फुडल्या आठवड्यान एक परत एक मेळावो नाही घेतात. हांव फक्त येता कित्याक तुमचे कडेन हें सांगता न्ही प्रोसिजर कसो जाता तो. अमित शाह माननीय आमचे जे हें आसा होम मिनिस्टर तेका आमी मेळ्ळ्या नंतर कितें जालें सांग पळय जेन्ना म्हाज्या सारक्या हांवें विचारलो तेका जाप इतकीं वर्सां तुमकां सरकार तुमचे सत्तेर आसा पूण तुमी आमच्यो मागण्यो मान्य करूंक ना कळ्ळें न्ही. जस्टीस डिले जस्टीस डिनाय म्हणून सांगलें तेका आनी असो आनीक दुसऱ्या राज्यान असो आनी कोणाचेर अन्याय करूं नाका म्हणून सांगलें तेका हांवें सांगलें. त्या वेळार सगळे CM आसा सगळो आसा स्पिकर आसा सगळे 17-18 जाण सगळे हें आशिल्ले. मागीर म्हणपालो बील हाडटा बील हाडलें लक्षांत घे तुमी बील हाडलें पार्लमेंटान हें जालें पास जालें हितून राज्यसभेन पास जालें प्रेजिडेंटान एसेंट दिलो ओके. हें सगळें जावन 1 वर्स जालें आनी आतां हे कशेंच डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कोणाची आतां इलेक्शन कमिशनाक एम्पावर करपाक की वचा आनी जो कितें तेंचो स्टेटस आसा जो कितें डाटा तेंचो अवेलेबल आसा पॉप्युलेशनाचो तो वचून तुमी थंय वचा मतदारसंघान वचा आनी तांकां तें दिया म्हणून हें लेटर काडपाक 1 वर्स गेलें 1 वर्स. अरे पूण गोविंद बाब तुमचे सगळे लिडर तुम्ही तुमकां हें जालें तुम्ही BJPक जिखून हाडली नंबर 1. तुमचे सगळे प्रमुख लिडर तुमचो अध्यक्ष धरून आतां कार्यकारी अध्यक्ष धरून ते सगळे थंय आहात कितलेशान मंत्री आहात तरी तुमचें काम जायना. न्ही दोश कोणाचो न्ही प्रश्न कसो आसा भाई तेच आसा न्ही आमचे रिजर्वेशनाचेर आयज निवडून येवप कितें फरक सांगता तुमकां. रिजर्वेशन आमकां कित्या खातीर जाय आयज पर्यंत हे जे आसा हे आमचे लिडर जे आशिल्ले ते पार्टीचे न्ही पार्टी हें करता ते दे आर एफिलेटेड वीथ पार्टीची लायन घेतात ती घेता कळ्ळें न्ही.
ते लोकां बरोबर रावना. पार्टीचो जो हें आसा तेच्या बरोबर रावता न्हू. हां, दे हॅव टू टेक असेंट फ्रॉम पार्टी. पूण आयज रिझर्वेशन जातकीर तांकां एसटी कम्युनिटीक विचारचें पडटलें, एसटी कम्युनिटी बरोबर रावचें पडटलें, हां. नॉट द पार्टी डिक्टेट. ना कशें जातलें जेन्ना समज 4 सीट आमच्या खातीर हें आसा न्ही, 4 सीट म्हणजे सगळे पार्टीचे लोक आसा ते थंय हें करतले. दे वील बी द एस्पिरंट. कोण 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 तिकेट दितले आमकां खबर आसा न्ही रे भाई, आमकां खबर आसा कोण आमचो जो हांगसर आयज जो हें करता कॅन्डिडेट आसा, कोणी कोणाचें कितकें कंट्रिब्युशन केल्लें आसा तें आमकां खबर आसा न्ही. So तूं आमी ठरयतले. राव म्हाका एक सांग, ब्युटिफूल, तुवें आतां बरें एक सांगलें, त्या लोकांकूय म्हाका सांगून दिसता. हय. आमी ठरयतले, एसटी कम्युनिटीची पळय जी तुमची लिडरशीप आहा ती ती ठरयतली, ठरयतली. पार्टी ठरोवपाचें ना. पार्टी ठरोवचें ना. सो तूं आतां ते पळय आतां बीजेपी म्हणटात की आमी तुमकां रिझर्वेशन दिलें, आमी तुमकां रिझर्वेशन दिलें. तुमी म्हणटात आमी झूज करून तें मेळयलां. नाही कशें आसा, हय मरे. सगळ्यात व्हडलो तुमी एक बरो हें केलो मुद्दो सांगलो. जो सेन्ससचा आसा न्ही, हय 1971च्या नंतर 30 वर्सां सेन्सस जावंक ना. 2001 जालो. आतां 30 वर्सांनी जालो. आनी हें कितें सांगता आमचो रूल कितें सांगता, खंयच्याय एका स्टेटीचो जर सर्वे जो आसा, सेन्सस इनकम्प्लीट आसा जाल्यार हें जें बिल आसा, इन्क्लुजन एंड एक्सक्लुजन ऑफ SC आनी ST, कळ्ळें न्हू, हें रिजर्वेशन दिवपाचें तें पार्लमेंटान येवपाक शकना. सो 2001 सगळें जें हें आसा स्टेटीचो जो आसा तो परिपूर्ण जाल्लो. इट वॉज मॅन्डेटरी टू एनी गव्हर्मेंट, ते मागीर NDAचे आसूं नाल्यार UPAचे आसूं, कळ्ळें न्हू. हे नशीब हेंचें त्या वेळार NDAचें गव्हर्मेंट आसलें म्हणून हे जें आसा क्रेडीट जें आसा आयज NDA घेता. आयज लक्षात न्हू. इट वॉज मॅन्डेटरी ऑन दॅट पार्ट. बरं, म्हाका तूं एक सांग, हय आतां आमी आमच्या विशयाचेर येतात. 2 दीस पयलीं बीजेपीच्या लिडरान म्हणलां आमी नव्यान म्हायती घेतले. म्हायती घेवप ना, कदाचित सर्वेक्षण करतले, रिझर्वेशन बाबा कशें करतले ताजेर, तर ST कम्युनिटीची पॉप्युलेशन कितलें आसा हाजेर, नाही कशें आसा, तशें करपाक मेळटा. हो जो इश्यू जो आसा पळय काय न्हू, हय हो रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया जो आसा, जेन्ना आमकां रिजर्वेशन मेळ्ळें 2001 सेन्सस जाल्लो बरोबर, त्या वेळार आमचें कांय हें जावंक नाशिल्लें. कितें जावंक नासलें, कितें म्हणटा तें आमचें हें म्हणून ST म्हणून आमी हें लावूंक नाशिल्लें बरोबर. आमी कितें म्हूण आशिल्ले, OBC म्हणून आशिल्ले. आतां गावडा कुणबी वेळी कितके OBC आसा बरोबर, फिगर आसलें न्ही, फिगर आसलें. सो तें जें फिगर जें आसा हें जर जालें ST जाल्या नंतर तेच फिगर हांगासर आसा तें हेतून रिफ्लेक्ट जाता न्हू. आनी दॅट हॅज बीन एक्सेप्टेड. दॅट फिगर 2001च्या हेका रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया अथवा सेन्सस ऑफ इंडिया तेंच्यांनी तें फिगर आसा तें कन्सिडर केल्लें आसा. So तूं हें फक्त आमचेच न्ही भाई, ओके. बाकीच्या स्टेटींनी सुद्दां आसा काय न्हू, होच फॉर्म्युला लागू केल्लो आसा. कारण नाजाल्यार कितें आसा, हे डिप्रायव जाता न्हू. हरशीं इतकीं वर्सां म्हणजे सांगता तुका 30 वर्सां जेन्ना बिल येवंक नाशिल्लें तेन्ना हे डिप्रायव जालें न्ही. ना, बरोबर काय न्ही? म्हाका सांग गोविंद, हय. क्लॅरिटी हाडपाक, हें जें पळय तुमकां 10% जें पळय मेळपाक जाय हय रिझर्वेशन, हय तें 10% खंयच्या सर्वेचेर आधारीत आसा. 2001 जो आसा, 2001 जो तेंच्यांनी एप्रूव केल्लो आसा आमचो फिगर, पॉप्युलेशन फिगर जे पळय आसा पळय काय न्ही, ते 2001च्या हितून हें जाल्लें आसा. आनी तेच्या खातीर तेंच्यांनी नोटिफिकेशन सुद्दां काडिल्लें आसा. ओके. 2013 काडिल्लें आसा. ओके, सांगता सो तुमकां. म्हाका सांग, सो 2013 नोटिफिकेशन जें काडलां हय. ताज्या आधारे तुमकां रिझर्वेशन मेळपाक जाय अशें तुजें म्हणणें हय, आसा. तेंचें पॉप्युलेशन जें पळय तेंच्यांनी नोटिफिकेशन काडला, जो फिगर तेंच्यांनी दाखयल्लो आसा त्या प्रमाणे तें आमकां मेळपाक तुमकां जाय. मेळपाक जाय. व्हेरी गुड. सो आतां जें पळय कितें कांय कम्युनिटीनी पळय जें मागलां की ना तुमी ओल्ड तें घेतात ताका जाय 25 वर्सां तें तुमी खंयचे घेवन बसतले. नाही, प्रश्न कसो आसा सांग पळय, प्रश्न असो आसा, आर यू एग्रीड पार्टी, तुमकां तितून कितें नुकसान जाता, नुकसान तुमकां कितें जाता. ते दिसा हांगासर हें आयिल्ली डिबेट जाल्ली आमची, बरोबर. कळ्ळें न्ही. एक मराठा आसले आनी हें आशिल्ले, कोण आशिल्ले, भंडारी आशिल्ले. बरोबर आर यू एग्रीड पार्टी, नो. बरोबर. कोर्टान वता आमी. इफ यू आर एग्रीड यू गो टू द हें गो टू कोर्ट. कोर्ट घे अथवा कोणाकडे तूं घराणे तुम्ही एग्रीड कशें जाता तें सांगा न्ही. अरे हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आनी इट इज
एव्हरीथिंग इज ले डावन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. बाबासाहेब आंबेडकरान जे कितें केल्लें आसा ना म्हजे म्हणणे लार्जर त्याच्यापेक्षा एक दुसरे आसा. दुसरे अशें की गोंयान रिझर्वेशन आसा, म्हणजे एसटीक म्हणा ना, एससी रिझर्वेशन बरोबर. एससी का ते 2% 3% कितें तांकां रिझर्वेशन दिल्लें. रिझर्वेशन घेतल्या खातीर समाजाचे सगळे प्रश्न सुट्टात. ना तो मागीर नाही. तो मागीर पहिले या प्रश्नाचें तुमकां उत्तर दिता हांव, पहिले ह्या प्रश्नाचें उत्तर दिता हांव. तुका हांव निमाणे तुज्या प्रश्ना कडेन हय. येता. हांव तुका मागता तें अशें हय. 2000 वर्सा जें कितें सर्वेक्षण जाल्लें आसा हय 25 वर्सां पयलीं, तो म्हणटा ऑलरेडी ती नोंद जाल्ली आसा हय. आनी ती देशान नोंद जाल्ली न्ही, तांकां रिझर्वेशन मेळपाक जाय हाच्या विशीं दुमत ना. ना. पूण आतां जे पूण कांय आता लोक कितें जाला हय. की फुडल्या वर्सा कास्ट बेस्ड सेन्सस अनाउन्स केल्ल्या कारणान कांय जाणांक अशें दिसता की तो सेन्सस जावन आनी मागीर दिवया. अरे बाबा हांव तेंच म्हणटा, इतकी वर्सां आमचेर अन्याय जालो. न्ही हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता, ना, उलय तूं उलय. कळ्ळें न्ही, इतको वर्सां आमचेर अन्याय जालो तेन्ना तुमकां कांय पडूंक ना. आनी जेन्ना हो विशय जेन्ना हितून आपल्या विधानसभेन जेन्ना हें जालो, डिस्कस जालो, आमी जेन्ना हेका गेले, एज्युटेशन केलें, त्या वेळार उबे रावा मरे, उबे रावन सांगपाचें तुमी बाबा हे 4 सीट हें आसा न्हू, तेन्ना हांव तीन केलें न्ही त्या वेळार. आनी दुसरें कितें जालें? सांगता हेचे नुवेचे मये केले न्हू, हय. नाजाल्यार 2013 आमकां रिझर्वेशन मेळपाचें. कोणी घालयलें तें? नावदीन घालयलें. हा येदो व्हडलो ऑफिसर आयलें लक्षांत. आनी दुसरो प्रश्न जो पळय तुमी म्हणटा पळय काय न्ही, एकूच हें करता न्हू, आनी तुमकां कितें विचारूंक सोदता खबर आहा की आतां रिझर्वेशन मेळपाक जाय हाचे विशीं न्हय. आतां हे फ्लॅग म्हणटा अभी तुवें आतां म्हणलें की फुडल्या वर्सा जर जात निहाय हय सर्वेक्षण जाता जाल्यार 1 वर्स रावया म्हणटा तूं. न्हू, 1 वर्स लेट जाल्यार कितें जातलें अशें 1 वर्स न्ही ते 1 वर्स जायना नाही, वय. नाही, तेचे फुडले आनी विचारता. हय. विधानसभा अस्तित्वान केन्ना येयली? ही 4 वर्स कंप्लीट जायली येयली आतां. 5 वर्स कंप्लीट जातले, 4 वर्स कंप्लीट जाली. 4 वर्सां एसटीचे नेते जे आतां सध्या एकठांय येवन लढटा, 4 वर्स तेंच्यांनी हे कितें करूंक ना, घेवन ना. फ्लॅग एंड ऑफ द हे विधानसभेच्या इलेक्शनाच्या तोंडार सगळे केल्यामुळे लोकांक दिसता न्ही म्हजो मतदारसंघ वयतलो, तुजो वयतलो. हे प्रश्न येवचो नासलो पयल्या वर्सा जर केल्ले तेंच्यांनी इलेक्शना उपरांत. हे सगळे जर जाग्यार घातिल्ले, इतलो तेंप तेंच्यांनी कित्याक काडलो? ना पूण ते कन्फ्युजन करता. गोविंद रस्त्याचेर आशिल्लो. नाही नाही नाही, नाही गोविंदाच्या म्हणना तेंचे लिडर हांव कितें म्हणटा? नाही एकूच हें करता. एक्सक्यूज मी, कितें सांगना तुका पयलींच तुमकां हांवें स्पश्ट केलां, हे लिडर जे आसा तुमचे हय ते तुमी जाणा, जेन्ना आमी रस्त्यार येयले त्या वेळार जे कोण उबे रावले आमचे बरोबर सगळे ओपोजिशनल रावले. आमचे मनीस आमचे उबे रावूंक ना. कित्याक ते म्हणपाक लागले आमकां पार्टीचें कंपल्शन आसा, कळ्ळें न्ही, आमी गव्हर्मेंटान आसा. आनी ताजे फुडलें तूं पळय जेन्ना एक मेळावो घेतालो तेन्ना ते दुसरो मेळावो घेताले, समांतर मेळावो घेताले. समजदार मेळून नाही नाही. आणि दुसरी गोष्ट कशी आसा, ही जी पळय म्हणटा पळय काय न्ही हांव, आपलो हें जो जालो न्ही 1 वर्सा पयलीं सुरू जाल्लें न्ही रे बाबा हें. नाही, म्हजो प्रश्न कित्याक खबर आहा, हे आतां 4 जाण 5 जाण तुमचे जे नांवां घेना तेंची, त्या लिडरांक जर परतून निवडून दिवपा खातीर तुमकां जर आरक्षण जाय त्यांच्या खातीर अशें म्हणनाकात तूं आतां. नवीन हाडटले तुमी नाही. नेतृत्व. जालेच न्ही. एक सांगू हय. 4 पार्ट्यांनी जर दिले न्ही आपापल्यो तिकेटी, आनी जर तर तेंचेर आमचो विश्वास जर ना, हय कळ्ळें न्ही, जाल्यार आमी कोण तरी आमच्या बरोबर आसलेलो भुरगो जो आसा न्हू, इंडिपेंडंट आसा न्हू, ह्या रिझर्व सिटाचेर उबो करूंक शकता. बरोबर काय न्ही? असं समज तुमी आसा भाई ना, पूण मग हे पयलीं तुमी कित्याक करूना? म्हाका एक सांग. ना हे कित्याक भाई कित्याक म्हाका एक सांग. पार्टीचें जेन्ना हें जाता पार्टी कळ्ळें न्ही? ना म्हजो तुका एक पर्टिनंट वो आसा न्ही, एकटो आमदार आसा, गोविंद बाब एंथन वाज आसा, एंथन वाज आसा. गोविंद बाब राव, म्हजो तुका एक पर्टिनंट क्वेश्चन आसा जो लोकशायेन खूब म्हत्वाचो. तुमच्यो कम्युनिटी तुका खबर आसा 2000च्या सर्वेक्षणान म्हणलां ह्या 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमचे प्राबल्य आसा. तुमचे प्रिवळ प्राबल्य आसा, तुमचे काणकोण प्राबल्य आसा, केपें आसा, सांग्यार आसा, नुव्या सुद्दां तुमचे प्राबल्य आसा, कुठ्ठाळे तुमचे प्राबल्य. इतले लोक तुमकां जाय ते कित्याक जिखून हाडूंक शकना? कितें जालें पळय, आतांचो जो हें आसा पॅरामिटर जो आसा पळय काय न्हू, पॅरामिटर बदलता. पॅरामिटर कित्याक बदलता? आयज आमी पयशा शिवाय परतून सांगलो आयज आमी क्लियर जाय विदाउट एनी हे स्पेंडींग पाय
कळ्ळें न्हू, एक पयसो खर्च न करता आमकां जाय तो राव रे, पूण आमचो मागीर हक्क- तुम्ही जागृती करपाक तुम्ही अपयश आयले तुमकां. नाही, हितून- कारण पळय तुमच्या प्राबल्य आशिल्ल्या मतदारसंघात दुसरे कम्युनिटी मनीस येता, ताची कम्युनिटी खूप ल्हान आसा, तो पयशे वाडटा आनी जिखून येता. हो खरो आरोप न्ही. नाही ते आसात न्ही, ते आसात. कोण पार्टी हें करिना ते मागीर- करता, पूण आमी केप्यां उदाहरण दिवया. हय केप्यां वेळीप समाज आसा, पूण दुसऱ्याच कम्युनिटीचे लोक फाटली 20 वर्सां जिखून आयल्यात. येता मागीर येता. हें कशें जातालें? नाही हांव कितें म्हणटा, थंय रिजर्वेशन नासलें न्ही, रिजर्वेशन Reservation कित्याक नासलें जाय? पण कशें जागृती नाही जागृती जाली. जागृती करून तुम्ही फुकट जिखून हाडून कित्याक शकनात? नाही थंय कशें जाता पळय, बारीक विचार करा न्ही तुमी. थंय मेळटा एसटीच्या एका हें मेळटा, तिकेट मेळटा. केन्ना मेळटा? जर तर थंय मेजॉरिटी आसा पूण तुम्ही एसटी कम्युनिटीन उडयला. नाही. केप्यां सांगणार उदाहरणां आसात. हय तुम्ही एसटी कम्युनिटींतलेच लोक आपल्या कॅन्डिडेटाक उडयतात, दुसरे कम्युनिटी जिखून हाडटात. आसा, क्लिअरिंग त्या एक्झाम्पल. हांव तेच म्हणटा की तेच लोकांक तुम्ही जर फुडें हाडपा खातीर रिजर्वेशन जर जाय, रिजर्वेशन जाय कितें? ना ना आणि आता हेज्यान फुडें ते आता पॉसिबिलिटी कमी आसतल्यो, पॉसिबिलिटी सामक्यो कमी आसतल्यो. हांव सांगता तुमकां. अरे बाबा, कळ्ळें न्ही? तुमच्याच कम्युनिटीत लोकांनी आता इतलो पयसो केल्लो आसा, ते लोक पयशे मोडून जिखून आयले जाल्यार ते कितें करतले मागीर? सांग. ते आतां कशें आसा, ते फुडलो जो हें आसा, कित्याक हें बदलता, युग बदलता. तूं आशावादी आसा. हांव खूब हें आसा. तू खूब आशावादी न्ही, आसा. कशें आसा, जेन्जी बी आसा पळय म्हणटा पळय. जेनझी आता भायर सरल्या, भायर पुढे सगळे बरोबर आहे. पण तू आशावादी हांव आसा आशावादी की आसा. आम्ही जागृती करतले, हय. आम्ही आमचे रिझर्व सिटाचेर बरो कॅन्डिडेट जो एसटीचो बरोबर रावतलो, प्रामाणीक, सिन्सियर, जो पार्टीचो डिक्टेट पळोवचो ना. ना ओके. तुमचो एक प्रश्न जो आसा पळय काय न्हू, तो तुमी विचारलो पळय काय न्हू, कसो रिजर्वेशनाचो जो हांवें टेक्निकल प्रश्न टेक्निकल प्रश्न असो आशिल्लो की अनुसूचित जाती खातीर एक मतदारसंघ आरक्षीत आसा, हय थंयच्यान अनुसूचित जातीचो आमदार निवडून येता. हांव 30 वर्सां विधानसभा पळयता लागींच्यान. हय बरोबर. म्हाका तेंच्यांनी अनुसूचित जाती खातीर हय. म्हणून एक्सक्लुझिव्हली असो अनुसूचित जाती खातीर 5 मिनटां सुद्दां कोण उलोवना तो आमदार. एब्सोल्युटली. पॉयंट. म्हणजे आता तुमकां रिजर्वेशन मेळ्ळे, समजा 4 मेळ्ळे, 5 तुमकां कितलेय मेळो, आय एम नॉट अपोजिंग इट, किंवा म्हज्या मनानूय ना की कोणाक मेळचे न्ही म्हणून. म्हजें म्हणणें कितें, हे लोक आदिवासींचे प्रश्न सोडोवपा खातीरच झुजतले, हाची गॅरंटी कितें? नाही एक कशें आसा, तुमच्या प्रश्नांक बगल दिना हांव, पण एक न्हू कित्या खातीर हो प्रश्न विचारता हांव? हय जेन्ना बीजेपीचो स्टेट प्रेसिडेंट सांगता आमी 40 पैकी 30 जागे जिखतले, हय. तेतून तुमचे 4 आसतले वा ना सांगा? एक सांगू आतां. आसतले जाल्यार तुमकां पार्टी मॅन्डेट फॉलो करची पडटली. बरोबर. काय ना तुम्ही म्हणटा आतां सांगता की बाबा ना, तेंच्या ते तिसान आमचे ना, आमचे 4 10 जे उरता तेतून आमचे 4 आसतले. सर, आतां सांगा तुम्ही. ना ना, ताणें एक जेन्युइन प्रश्न काढला की तुमच्या कम्युनिटीतले लोक रिझर्वेशन आसून जिखून येतात मरे, तुमचे कितले प्रश्न मांडले विधानसभेन? तुम्ही जेन्ना आंदोलन करताले तेन्ना खडेगांठपणान कितले जाण उबे रावले? तुमचे फाटी कडेन तुमकां राखण कोणे दिली? स्पेसिफिक प्रश्न विचारता. बजेटरी प्रोविजन जेन्ना जाता, बजेट जेन्ना मंजूर जाता, तेन्ना बजेटाचे कॉन्स्टिट्युशनल मॅन्डेट इतले आहा की लोकसंख्येच्या प्रमाणान तेका तरतूद करपाक जाय. Definitely. तितली तरतूद गेली 20 वर्सां जायत ना. जायत ना. आणि जे जिकडे केल्ली आमदार, आसता, जे मंत्री सुद्धा असतात ते विधानसभेन सोड, विधानसभेच्या भायर सुद्धा उलयना की आमकां इतले मेळूंक जाय आशिल्ले म्हणून. आनी कितें दिल्ले आसता न्हू, तितूनचे 20% सुद्दां खर्च जायना. मागीर कळ्ळें न्ही? Yes, yes. मागीर रिजर्वेशन मेळून ह्या परिस्थितीत बदल कसो जातलो? नाही आतां हांव कितें म्हणटा, हेका कारणीभूत हे जे कोण लोकप्रतिनिधी आसा हे प्रश्न करिना सरकाराक, हे जबाबदार आसा. त्याच प्रमाणे हे आरक्षण जें आमकां मेळटा ST SC OBCक कितें मेळटा, हेचें कारण कितें आसलें? आमच्या मदीं आशिल्ली विशमता, सामाजीक, मागीर अपलिफ्टमेंटा खातीर ते मेळटा. बरोबर काय न्ही? एक आयज तुमी सत्य घटना कितें आसा, सुरवात पासून आमी पळयता. आतां नॅशनल जे बजेट आसा हेचें, आमचें गव्हर्मेंट हेचें कितकें आतां 15% हेचें SCचें, 7.5% STचें, बरोबर आहे. OBC ना तितून. ओके, तितूनचे 4 ते 5% तरी खर्च करता गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया? करिना.
खरें. ओके. सुरवातीक कितें म्हटलेलें 10 वर्सां खातीर हें आसतलें म्हणून. हेचें कारण कितें? एक तर हेंची हें कोणाची हे जे कोण आमचे लोकप्रतिनिधी आसा तांकां तें कशें आसा, जितके तांकां गरीब दवरतले, तांकां जितके अनकल्चर दवरतले तितके आमची हेजी हें आसा ती. तुमच्या कम्युनिटीच्या लोकांकूय तशें दिसता. पळय, हांव जेन्ना पॉलिटिक्स म्हणून हें करता पळय काय न्हू, हांव म्हाजो आनी तुजो म्हणून पळयना. हांव कळ्ळें न्ही, हांव म्हाजो आनी तुजो म्हणून पळयना. जर तर व्हेरीच म्हजो स्टेटमेंट आसा ते जर इतके जर सेन्सिटीव जर आशिल्ले जाल्यार हे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट म्हणून जे कोण बाबू बसलेले आसा, हय, अरे तुम्ही हे करा मरे, व्हेरीफाय करा मरे वचून तेंचे कडेन. बाबा जेन्ना तांकां बाबा 100 करोड आसा ते अलॉट जाल्ले आसा, 100 करोडांची तेंचे कडेन हे आसा, स्किमी आसा तयार केल्ल्यो आसा, आनी हें कशें करता ते इम्प्लिमेंट कशें करता? पावता लोकां पर्यंत पावता त्यो? हां, ना न्ही, चॅक ना न्ही. चॅक कोणी दवरपाचो? तुमी जर ह्या समाजा खातीर जर निवडून जर येयल्ले आसा, तुमचें कर्तव्य ठरता कितें करपाचें, तेजेर चॅक दवरपाचें त्या डायरेक्टराक. हां, हो कलेक्टर बसलेलो आसता, दर 3 म्हयन्यांनी फिजिकल टार्गेट आसा दिल्लें आसा पळय काय न्हू, जो कितें सँक्शन अमावंट जाल्लो आसा आनी फिजिकली तुमी 3 म्हयन्यांक कितें केल्लें आसा, तें कांय पनिशमेंट ना. एखाद्या डिपार्टमेंटान जर हें जर ते खर्च जर करूंक ना, हांव जेन्ना गव्हर्मेंटीन आशिल्लो तेन्ना हांव वयतालो, कळ्ळें न्ही, हांव विचारतालो, अरे बाबा गोविंद लोकप्रतिनिधींनी हे प्रश्न काडपाचे असतात. बरोबर. लोकप्रतिनिधी जेन्ना काडना, तुमच्यो वेगवेगळ्यो संघटना तांणी रस्त्याचेर येवन हो इशू काडप आसता. आमी काडटा. तुम्ही इलेक्शनाक वेळार तुमचो प्रतिनिधी उबो रावत तेन्ना ताका प्रश्न विचारप आसता, ताका तो जर आयकना जाल्यार ताका उडोवप आसता. सारकें ही जनजागृती म्हणटा ताका. बरोबर. लोकशायेन अशी तरेची जनजागृती म्हत्वाची. एसटी कम्युनिटी फेल जाली आपल्या मागण्यो धसाक लावपाक. नाही कशें आसा पळय, आनी आतां तो म्हणटा बरोबर आतां रिजर्वेशन मेळ्ळें जाल्यार तें जातलें म्हणून कित्या वयल्यान तूं खात्री सांगता. कशें आसा न्ही, तुमकां सांगता हांव, जेंच्या कोणाचेर ते दायित्व दिता ज्या हेचेर, ते जेन्ना फेल ठरता तेन्ना समाजाची वाट लागता. बरोबर काय न्ही, मान्य करतले तुमी. हां, आतां अशें आमचे लोकप्रतिनिधी म्हणना, कांय संघटना आसा तेंच्यांनी तें करप न्ही. आतां तुमकां सांगता 2013 खरें म्हटल्यार 2013 जर तर आमी सतर्क आसलेले जाल्यार कितें जातलें आसलें, हे नावतीन जी चूक केल्ली आसा, इफ वी वर विजिलंट जाल्यार नावतीक ही चूक केल्ली तेजे परिणाम भोगचे पडटले आसले, हांव सांगता. आनी 2013 कितें मेळपाचें आमकां, कितें मेळपाचें, रिजर्वेशन मेळपाचें. दुसरी घटना घडली 2020 आमच्या संघटनेन, उटा संघटनेन एका पत्र बरयलें, कळ्ळें न्ही, जस्टीस लॉ एंड जस्टीस एका डिपार्टमेंटाक, की आमकां हें जावन इतकीं वर्सां जालीं आमकां अजून राजकीय आरक्षण मेळूंक ना म्हणून. जालें कितें, नेगेटीव येयलें, रिप्लाय येयलो. थंयसर आमी हें ठरलें, अपयशी ठरले. कितें करपाक, नाजाल्यार हांव सांगता, आयज जें आंदोलन केलां न्ही, हांव असो खूब हें उलयता, ओपन उलयता. आमची चूक हांव मान्य करता. आमच्या लिडरांनी चूक केली तांकांय ती मान्य करपाक जाय, जसो गोविंद शिरोडकर करता, मान्य करता आमचे कडेन चूक जाली म्हणून. आनी सरकारान जी चूक केली ती व्हड चूक केली. 23 वर्सां जालीं आतां तुमी आमच्या फुस्तार सत्ता भोगता. आं, आनी तुमकां आमचें कांयच पडलेलें ना. एक वर्स जालें तुमी आतां हें काडून एक्ट करून आमकां रिजर्वेशन दिवचें म्हणून, आनी आतां निमण्या टायमार रावला तुमी. एक जे कोण समाज जे आसा तांकां बाबा ह्यो आतां सामको लास्ट टायम आसा, आनी हें जर हो प्रोसेस जर पूर्ण जर करतलो 3 म्हयने लागता. आं, आतां 3 म्हयने आसतना तुमी आतां हें काडटा, नोटिफिकेशन काडटा, म्हणजे तुमी कितें करता, यू वेलकम दोज कम्युनिटी, यू कम एंड ऑब्जेक्ट इट नाव. कळ्ळें न्ही, हें सरकार दिता तांकां, आमंत्रण दिता. कारण अशेंच दिसता न्ही, सरकाराच्या मनान आसलें जाल्यार तुमी 1 वर्स कित्या खातीर रावले. एक 4 ओळीचे तुमी पळयलां न्ही, तुमी पब्लीश केला ते 4 ओळीचे लेटर, कळ्ळें न्ही. कोणाक हें करपाक, ताका अधिकार दिवपाक, इलेक्शन कमिशनाक, दॅट यू गो एंड स्टार्ट युअर वर्क. कित्या खातीर तुका जायना न्ही. गोविंद बाब, आतां आमच्या कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला. म्हाका तुजे कडल्यान स्पेसिफीक जाय, 6-7 म्हयने भितर, चल फेब्रुवारीन म्हणया इलेक्शन जाता, तुका खात्री आसा ह्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत तुमकां रिजर्वेशन मेळटलें? हांव एकूच सांगता, जे तरेन आमचे
आकलन आसा हय कायद्याच्या संबंधी आणि हे ज्यो आयज सगळ्यो ज्यो डिबेटी चल्ला कोण कोण एक्सपर्ट म्हणून वचून आपापली मतां जी मांडटा की ना 2026चो कास्ट सेन्ससाचेरूच ते जावपाक जाय म्हणून चुकीचें आसा कारण उत्तर प्रदेशान ते म्हाका सुप्रीम- नाही, नाही, म्हजो तुका तुका सांगता. स्पेसिफीक हो कोर्टाचो म्हाका तूं हय. सांग म्हजो गोविंद तुका सामको स्पेसिफीक प्रश्न 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत रिजर्वेशन मेळटलें काय ना आमी हेका सरकाराक बांदील करतले आतां आणि जर तर सरकार जर ते करिना आसत न्ही त्याचे परिणाम मागीर फुडें भोगचे पडटले परिणाम तुझे 4 आमदारांक भोगचे पडटले सगळ्यांक भोगचे पडटले तुम्ही स्पेस सामके डायरेक्ट रस्त्यार येतले हय, आतां जे तरेन आमी हें करतात आता पळय आता तुमचो पळय मेळावो आसा ह्या हातून हय. ते कितें तुमी इशारो दितले इशारो आसा होच आसा न्हू हो इशारो म्हणून तर हे 4 वळीचें पत्र येयलें न्ही हा सो येत्या आता 2 दिसा भितर तुमचो पळय मेळावो जावपाचो आसा हय. तातूंत तूं क्लियर स्टँड मांडटलो हय आमी आसात न्ही स्टँड मांडटाले आमी कळ्ळें न्हू इतलें बिकॉज हांव- तेंची जबाबदारी आसा आतां सीएमान पयर सांगला कितकें आसा हें जर दितलं जर जायत जाल्यार कितें 4 स्टेप आसा 4 स्टेप्स आसा हां ते 4 स्टेप आसा ते 2-2.5 म्हयन्यांनी पूर्ण जातले ओके थँक्यू इतल्यान हांव ही कार्यावळ सोंपयतां ह्या कार्यावळीचो उद्देश स्पश्ट आशिल्लो रिजर्वेशन एसटी कम्युनिटीक मेळपाक जाय ह्या विशीं कोणाचेंच दुमत ना पूण तो म्हणटा खरें गोविंद शिरोडकरान स्पेसिफीक सांगला तुमी लास्ट मुमेंटाक अशे तरेन ते हाडून बाकीच्या कम्युनिटीक उचांबळ कित्याक करतात ताणें उचांबळ कितें करप तांचो प्रश्न पूण एस टी कम्युनिटी एकठांय रावतली काय कितें तांचे ऐक्य दाखयतले काय कितें तांचे पळय जे 5 आमदार आहात ते खडेगांठ भुमिका घेतले काय कितें आनी सरकाराक जाप विचारतले काय कितें आनी सरकारान जर जाप दिले ना जाल्यार 2027च्या वेंचणुकेन गोविंद म्हणटा आमी एकमुखी आवाजान जे आमचे कॅन्डिडेट आहा तांकां जिखून हाडटले बरोबर आसा वय हां इतल्यान हांव ही कार्यावळ सोंपयतां गोविंद बाब तूं ह्या कार्यावळीन आयलो म्हाका बरें दिसलें तुमच्यो सतत मिटींग चलतात पूण तरी तुवें वेळ काडून ह्या चर्चेक सहभागी जालो अवीत तुंय बी ह्या चर्चेन आयलो तुमचें हांव देव बरें करूं म्हणटा पळयत रावात गोमंतक टीव्ही